तुमकां सांगिल्लें की आमी पत्रव्यवहार पयलीं करतले तेन्ना ते स्पीड ब्रेकर काडल्या ते पयलीं आसले ते काडल्या तेच्या फाटल्यान तुमी दिसता आमची बायट घेतलेली सो तेन्ना आमी तुमकां सांगलें की पत्रव्यवहार कितें आसा तो आमी पयलीं करतले सो तसो आमी पत्रव्यवहार जाले एक म्हयना वयर जालो तर पत्रव्यवहार केल्लो आसा सो तेजेर अजून आमकां प्रत्युत्तर परतून कांय येवंक ना आनीक खरेंच डेंजर आसा हे आमचे जे लोकल जे लोक आसा मोलेंच्या पंचायतीचे तशेंच आनीक कुळ्या दर किंवा खंयचे जे गोंयचे भराचे जे लोक आसा तांकां खरेंच हे 4 रस्ते जे आसा ते खरेंच डेंजर आसा पयलीं गाडयो स्लो जाताल्यो ज्यो स्पीड ब्रेकर आसल्या कारणान भरपूर गाडयो स्लो जाताले आनी आतां अशें जाता की ती हायवे जाल्ल्या कारणान गाडयो फास्ट ह्या 4 रस्त्यांचेर वयता तेंची स्पीड लिमीट म्हाका दिसता 60 वयर आसतले जर ताका कोण बारीक सो कोण हादळ्ळो सुद्दां जाल्यार म्हाका खबर ना तेंचो कितें जातलें तें आनीक दुसरें म्हटल्यार भरपूर डेंजर आसा आनी दुसरें म्हटल्यार आमचें स्कूल आसा स्कुला खातीर आमी एक ट्राफीक पुलिसूय मागलेलो जो ट्राफीक जे सेल जे पोंडा लागता आमकां तांकां आमी पत्रव्यवहार केल्लो आसा सो तेज्या खातीर आमकां एक ट्राफीक पुलीस कित्याक होमगार्ड हांगा दवरतात पुलीस होमगार्ड दवरतात सो तांकां कोण तितलें आयकना तेन्ना पुलीस जो खरो पुलीस जो दिसतलो सारको जर रस्त्यार जाल्यार ते थोडे जे कोण हांगा इलिगली जे पार्किंग बिर्किंग हेवटेन तेवटेन करता पार्किंग करच्योच कित्याक सारक्यो जर डिसिप्लिनान जर पार्किंग केल्यो जाल्यार आमचो हायवे व्हडलो आसा गाडयो पास जाता ऑटोमॅटिकली त्यो कशाय कश्यो गाडयो दवरून वयता कितें जाता तांकां एक म्हटल्यार हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदतां की चॅक पोस्ट जे आसा जे टपाला खातीर जर गाडयो सकयल धाडटा टपाल घेवन आनी सकयल धाडटा जाल्यार तेंच्यांनी तांकां वयर दवरचें वयरूच दवरून तेंचें टपाल जें कितें आसा तें चॅक करून गाडी सकयल धाडची हेवटेन जाल्यार मागीर तेंच्यांनी डिसिप्लिनान जर सारकी आपली पार्किंग करून हांगा रेस्ट घेवन ते फुडें वचपाक शकता मोल्या ग्रामपंचायत आसा स्कूल आसा बाजार आसा त्या जाग्यार आमी आसा हांगा पळयता तुमी की जे हांगा राष्ट्रीय महामार्गाचे जे स्पीड ब्रेकर घातलेले ते स्पीड ब्रेकर जाले गे 2-3 म्हयन्या पयलीं ते स्पीड ब्रेकर काडलेले आसा आनी हेजे पयलीं तेंच्यांनी हांगा लेटरूय बी केले हेंच्यांनी की पंचायतीन की आमकां हांगा स्पीड ब्रेकर नासल्या कारणान हांगा बारीकसो तरी स्पीड ब्रेकर घालचो आनी तेणे करून भुरग्यांक खूब हांगा त्रास जाता गाडी फास्ट येता आनी आतां पळयता तुमी स्पीड जी आसा तो रस्तो स्ट्रेट आसल्या कारणान अप टू चॅकपोस्ट टू हांगा बोंडोमा वयर रस्तो स्ट्रेट आसल्या कारणान गाडी मोठ्या प्रमाणान स्पिडीन येता आनी तेन्ना खंयचोय कोणाकूय जर एक बारीक सारीक कोण सर्वसामान्य हांगसर गांवच्या लोकांक कोणाक स्थानिकांक ते अपघात जालो जाल्यार हेका जबाबदार कोण अशें हांगा प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्लो आसा ज्यो गाडी स्पीड येता तुमी पळयता की गाडी आतां फाटल्याच्यान येता ती स्पीड ब्रेकर नासल्या कारणान गाडी झूम करून वयता आनी हांगा अपघाताक कारणीभूत ठरोवंक शकता गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेच्यान एकनाथ केळेकर.